आयल्या अर्गां बलिदान भेटूंक जमल्या तुका दिनवासता तुका हसिता तुझे दैवीक बेसांव मागता बापय तूं आमचो मोगान आमकां पसो आमकां सांबाळचो रक्षण दिवचो पातकां आमची बोगसून गोपान तुज्या घेवचो बेसांव दिवून जिवीत नंदन करचो संतोषान बापा मंदिरांत आयल्या अर्गां बलिदान भेटूंक जमल्या तुका दिनवासता तुका हसिता तुझे दैवीक बेसांव मागता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. बाळका जेजू ताई मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, देव पक्षपाती न्हय. तो हर एकल्याचो समसारको मोग करता. जेन्ना एक व्यक्ती पाता करून ताचे तावन पयस वेता त्या सुमोगान तो ताका सोदून येता आनी कोण ताचो ताळो आयकता आनी पाटी येता तेन्ना सर्गार वर्तो आनंद जाता म्हणटा आयचो वांचेल. तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आमी सोम्याचो मोग साखला. ताचे सगळें जियेतना आमकां जावचो आनंद आमी समजला. पूण आमच्या अस्कत सैमाद्वारे आमी पातकान पडटा आनी हो संतोश होगडायता. पूण देवान दिल्ल्या कृपेद्वारे आमचे थंय कन्वर्तरपण येता आनी देवाच्या ताळ्याक आमी आयकून ताचे संगी पाटी येता. आनी पाटी येता आसतना आमी हो आनंद परत भोगता. तर त्याच आनंदान सदांच जियोंक सुमेच्या वाटेन समकोंक आमी प्रयत्न करया. जायते फावटी आमी वाट चुकोवन गेल्ल्या खातीर देवाच्या मोगात तावन आमी पयस जियेल्ल्या खातीर त्या सुमेचे बक्षणे मागया आनी नितळंतस्करणान ह्या मोगाचें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी आयती करया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सरून सांगता, मनान चिंतून तोंडार विसरून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून घेवन सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळोत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूक काकूक सोम्या काकूक काकूक Krista kakultkar kakultkar Krista kakultkar kakultkar Somya kakultkar kakultkar Somya kakultkar kakultkar. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकोन दादोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता रजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सांत पावलोन फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, आमी जाल्या करे सुनातेची परजा देवाच्या आत्म्यान स्तुती करतली भायल्या विधी नियमाचेर पातळणी सोडून जेजू क्रिस्तांतय अभिमान भोगतली. म्हाकाय तसल्या विधी नियमांचेर विश्वास दवरूंक फावो ती सबाब ना म्हणणे. हेर कोणी भायल्या विधी नियमाचेर विश्वास दवरूंक आपणाक कारण आसा म्हूण चिंता जाल्यार ताचे प्रास चड हक म्हाका आसा. हांव जल्मून 8 दिसांचो आसतना म्हाका सुनत केल्ली. इस्रायल कुळयेंत बेजमेच्या घराण्याचो हांव. हेब्रेवाक जल्मलो हेब्रेव. नियमशास्त्र सांबाळच्यांत हांव एक फारिजेव. धर्मीक उर्बेक लागून पवित्र सभेक दगदिल्लो मनीस. नियमशास्त्राचे कायदे पाळच्याक आक्षेपावीण चलिसो. पूण आदी म्हाका फायद्याचे म्हूण चिंतले. सगळे आतां क्रिस्ता पासांत हांवें लुकसाण म्हूण लेखलां. कित्याक जेजू क्रिस्ताक म्हज्या सोम्याचे वळखीच्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्यार सकडी एक लुकसाण म्हूण हांव लेखतां. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पराक सोत्तेल्याची काळजां संतोष बरीत जावं. सर्वेस्पराक सोंपतल्यांची काळजां संतोष बरीत जावं. दिसान दीस सर्वेस्परा तुका दिनवस्ता तुजी स्तुती करता. सदांकाल तुज्या नांवाची वडवी करता. ताच्या पवित्र नांवा थंय अभिमान भोगा. सर्वेस्पराक सोत्तेल्यांची काळजां संतोष बरीत जावं. हरेक पिळगी मुखले पिळगेक तुजी कृत्या प्रगट करतली. वय तुजी अद्भुत कार्यां वर्णितली. तुजी पदवी आनी महिमा पासरतली. तुजी महत् कार्यां गाजयतली. सर्वेस्पराक सोंपतल्यांची काळजां संतोष बरीत जावं. मनीस तुज्या भयंकर कृत्या विशयांत उलयतले. तुज्या व्हडपणाचे आनी पदवेचो प्रसार करतले. तुज्या अपरिमीत बरेपणाचो उपकार आठयतले. युगायुगाक तुजे नितीवंतपण नावाडटले. सर्वेस्पराक सोंपतल्यांची काळजां संतोष बरीत जावं. Alleluia. 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 मोक्तासो सदां स्पर्शो सासमीक जिवीत देवसो. सर्गी देणी सर्वां पातोसो. मोक्तो स्वादिक सोम्यासो. Alleluia. 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 सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. आतां साबार सुंकागर आनी पातकी
जेजूचे शिकोवन आयकोंक ताजे सरशीं वेताले. हें पळोवन फारिजेव आनी शास्त्री आपणायतल्याक अशें पुरपुरूंक लागले. हो मनीस पातक्यांक येता आनी तांचे सांगाता जेवंकी जेवता. ह्या संदर्भार जेजून तांकां ही ओपार सांगली. तुमचे मदें कोण तो आपणाक आसलेल्या 100 बकऱ्यांतलो एक सुकोवन वसत जाल्यार बाकीचे 99 आरण्यांत सोडून सुकन गेल्या बकऱ्याक तो मेळसर सोदून वचचो ना. तो मेळटस संतोषान ताका आपल्या कांदार घालून तो घरा हाडटा. आपल्या इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा म्हजे सांगाता संतोष पावा, कित्याक म्हजो सुकोन गेल्लो बकरो म्हाका मेळ्ळो. हांव तुमकां सांगता, पश्चातापाची गरज नासलेल्या 99 नितीवंतां प्रास पश्चाताप बगोवन जिणी बदलतल्या एक पातक्याचेर सर्गीन चड संतोष जातलो. तशेंच कोण ती स्त्री आपणा लागीं आसलेल्या 10 नाण्यांतले एक भायर पडत जाल्यार दिवो पेटोवन घराक सारण मारून ते मेळासर 17 सोदिना जायत. ते मेळटस आपल्या इश्टिणांक आनी शेजारणींक आपोवन ती म्हणटा म्हजे सांगाता संतोष पावा, कित्याक भायर पडुल्लें नाणें म्हाका मेळ्ळां. तशेंच हांव तुमकां सांगता, पाताक रडोवन जिणी बदलतल्या एक पातक्या विशयांत सर्गी देवाचे दूत संतोष पावतले. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. बाळका जेजू ताई मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, तुमकां कसली वस्तू भायर पडल्लो अनुभव जाला जावंक पुरो, आनी भायर पडली वस्तू परत मेळतना जावं तो संतोष हाचोय अनुभव तुमकां जाला जावंक पुरो. ह्याच दिसांनी पाप साहेबान आशिर्वाद घाल्ली मुदी म्हज्या बोटाक आशिल्ली ह्याच दिसांनी भायर पडली. हांव ती सोदून तासा मेळोंक ना. पूण जर म्हाका ती मेळ्ळी खंडे जावन म्हाका व्हरतो संतोष जाता. न्हय की ती मोदी गरजेची, म्हाका ती मोदी पाप साहेबान बेसावंक घाल्या म्हणल्याक ताका चड म्हत्व आसा देखून हांव ती मोदी सोदतां. आमची वस्त भायर पडल्या वेळार आमी 2 कारणां खातीर ती वस्त सोदयेत. एक, ती वस्त मोलादीक आनी म्हाका गरजेची, आनी नवी हाडूंक म्हजे थंय पयशे नात. चिंत्या हांवें कश्टान एक मोबायल हाडला आनी जर तर ते मोबायल भायर पडले, नवे मोबायल हाडूंक म्हजे थंय पयशे नात, आनी देखून हांव सोदतां नवें घेवंक म्हजे थंय पयशे नात. दुसऱ्यान आमी सोदयेत एक वस्त भायर पडल्या, पूण ती वस्त म्हाका मोलादीक, म्हाका नवी दिल्यारी नाका. कोणी कितले पयशे दिल्यारी म्हाका नवी नाका. म्हाका तीच म्हजी भायर पडली वस्त जाय. एक दीस एकलो एका इगर्जेंत हांव वावर करनासतना आपणाची टोपी सोडून गेलो. इल्लो प्रायवंत मनीस, ताका 70-75 वर्सां जातीत. ती सोडून गेल्ली टोपी हांवें व्हरून साक्रिस्तीन दवरली. आनी दुसरे दिसा सकाळीं तो आयलो आनी पार्लरांत विचारूंक लागलो, हांव टोपी सोडून गेल्लो, ती तुमकां मदीं मेळ्ळ्या गी. त्या टोपीक एक चिंत्या 100 रुपया आसतीत. पूण जेन्ना हांवें सांगलें ती टोपी आसा साक्रिस्तीन आसा, हांव घेवन येता, आनी घेवन येवन ताका दिल्ल्या वेळार ताका व्हरतो संतोष जालो. तो 100 रुपया कान म्हाका दिता, देव बरें करूं. देखून हांवें म्हळें पयशे नाकात, तुजी वस्त तुका पाटी मेळ्ळी न्ही, समाधानान वच. संतोषान तो पाटी गेलो. तेच 100 रुपया या 50 रुपया ताणें दिल्ले जाल्यार ताका नवी टोपी मेळटी आसली. पूण ती वेळ करसून तो ती टोपी हॅट तो सोदून आयला, कित्याक तें हॅट ताका मोगाचें जावन आसलें. अशें आमी
आमची खली वस्त भायर पडल्या वेळार ती आमकां मोगाची देखून आमी सोदना करता आनी जेन्ना आमकां ती मेळटा आमी संतोश पावता. मोगाचे न्हू, आयच्या वांजलांत असलोच सन्निवेश आमकां आयकूंक मेळटा. पयले एक शेळी भायर पडून गेल्ली आनी गवळी त्या शेळयेक सोदून वेता. 9 शेळयो थंय आसल्यार ताका ती भायर पडली शेळी दुसरे कडेन मेळची ना. ती खंय भायर पडल्या थंयच मेळटली देखून तो सोदून वेता, कित्याक ती शेळी ताका मोगाची. 10 नाण्यांतले 1 नाणें भायर पडलें, तेच्या खाजर जिविताचे संकेत जावन मेळ्ळो तो कुरो, तांतलें 1 नाणें भायर पडलें. आनी ती कितें करता, सगळें घर झाडटा आनी तिका मेळ्ळ्या वेळार ती संतोश पावता आनी पार्टी करता, आचरण करता शेजारच्यांक इश्टिण्यांक आपोवन. हांगासर आमकां दिसून येता की ती शेळी आनी तें नाणें त्या व्यक्तींक चड मोगाचें जावन आसलें देखून तें भायर पडटा आसतना तांकां बेजार जाता आनी ती सोदूंक प्रारंभ करतात, सोदनां करतात. जेन्ना तांकां मेळटा तांकां संतोश जाता, तितलें मात्र न्ही, वर्तो आचरण थंयसर ती करतात. हेंच निदर्शन दिवन जेजू एका पातक्याचें जिवीत कसलें आनी एक पातकी आपणाचे पाताक वळखून कन्वर्टर जावन देवाची फाटी येता आसतना कसलो सन्निवेश थंयसर आसा जाता, ह्या विशयांत शिकोवंक कशी व्हरता. जेजू म्हणटा, जर एक सुकुल्लो व्यक्ती पातकी देवतान पयस केल्लो परत देवतां फाटी येत जाल्यार सर्गार वर्तो संतोश जातलो. खाली संतोष न्हय, वर्तो संतोष जातलो. म्हणजे देव सगळ्यांचो मोग करता, हर एका व्यक्तीक तो जाणा, हर एका व्यक्तीचो तो मोग करता. आनी जेन्ना एक ताणें मोग करची एक व्यक्ती जर तर ताजे तोंड पयस वेता, पातकांत बुडटा, त्या व्यक्तीक देव सोदून येता, सोमी सोदून येता आनी आपयता, नांवान आपयता. आनी देवा थंय पातयेवन आसलो, आपणाच्या असतकायेन, कुडेच्या अस्कतकायेन सुकोवन पडलो तो देवाचो ताळो आयकता आनी कन्वर्टर जाता, आपणाची सूख वळखून घेता आनी देवा थंय फाटी येता. आनी तेन्ना देवाक संतोश जाता, कित्याक म्हजो पूत, म्हजी धूव सुकोवन पडलो वय, पूण आतां आपणाची सूख वळखून फाटी आयला, फाटी घरा आयला. आमी आचरण करया. म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो, वर्तो एक मिस्तेर जेजू उगडाप करता ह्या 2 सन्निवेशां मुखांत. आनी तो मिस्तेर इतलोसो सादो मिस्तेर, तो मिस्तेर जावन आसा, देव आमचो बाप आमचे सडवण करचे खातीर आमचो मोग करचो बाप आपणाच्या पुताक ह्या संवसारीक धाडून दिता. आनी तो पूत बापान दिल्ले मिसांव हातीन घेवन कुर्सार मरून आमी मनशांची सडवण करता, कित्याक ताणें ताच्या बापाचो मोग केल्लो आनी आमी त्याच बापाचो संपूर्ण मोग करी जाय म्हणून आपणाच्या करण्याद्वारे, आपणाच्या जिविताद्वारे, आपणाच्या मिसांवाद्वारे, त्या कुर्साच्या मिसांवाद्वारे आमकां तो दाखोवन दिता. तर म्हाकाच्या भावना आनी भयणीनो, सदांच आमी देवाचो मोग साकोंक जाय, देवाचो ताळो आयकोंक जाय. केन्ना देवाचो मोग आमच्या काळजांत आसा, आमचे कूड अस्कत जाल्यार आत्मो ह्या देवाच्या मोगाक लालयता. आनी तेन्ना हांव म्हजीच वांकडी वाट धरून वचना, बागार क्रिस्ताची सावळी जावन क्रिस्ताच्या संगता वेता, कित्याक क्रिस्त वाट आनी हांव सावळी मात्र. तुमी केन्नाय पळयलां की सावळी आमकां सोडून पयस वेची आनी एक वाट धरून वेची. आमी चलतना ती आमची सावळी आमच्या सांगाता येता, कित्याक ती आमची सावळी. आमी कितें करता, आमी कशें खंयच्या कुशीन येता त्या कुशीन ती येता. जर तर आमी क्रिस्ताक चिटकून रावता, ताच्या सांगाता आसा,
ताची सावळी म्हणून आमी वळखून घेता. आमी कितेंच न्हय, आमी ताची सावळी, तो आमचे सर्वस्व म्हणून आमी स्विकार करून ताणें दाखयल्ली वाट, ताणें दाखयल्लें जिवीत, ताणें दाखयल्लें तें सत आमी स्विकार करून ताच्या सांगाता वेता खंडीत जावन आमी काळोखाक, ह्या काळोखाच्या जिविताक वेचें हांव बगार अनंत सुखाक वेतल्या. असलें अनंत सुख तोच समी आमचे पातकां बगसून आमकां फाव करून दी. आमेन. काणिको वाडून आयल्या ओपून दिता तुका बिनवाशी काळजां लायल्या भेटोवन दिता तुका स्वीकार तूं करये बापा कुशींत त्यो समर्पिता स्वीकार तूं करये बापा कुशींत त्यो समर्पिता. म्हज्या मगाळ भाव भयण म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदविदा देवपा मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या अनेक पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घे. जेजूच्या आनी आमच्या मगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता तेच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरयेचे उदारीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर पुरसार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत भरून पुना जिवन पावन उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाडली आनी एक पवित्र परसा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां संगती तुज्या महिमेचें कीर्तन एकाच तळ्यान आमी म्हणटा. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गी दुखा जय जय सर्वेस्पराचें नांव येता ताका जय. उंसर्गी दुखा जय जय. बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात.
Bavarta så gut pergetuja. Somi Jesu melo, somi Jesu melo, somi Jesu जीवन सारा. हो बाबा सुगु, आम्ही परगडता, Jesu नव्याने तोलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो वुंडो आनी ही सर्वनेची खालस तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार व्यक्ताय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा पिता पावलो आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगाती भगवन सुजेती सोपती भगवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगत तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू दय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणी मनोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कृपा जाता जशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमचे सुटलेल्या मुक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार देखून जिवितांत सबस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशेन अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्वा कांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मोग सगुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. काळीज मोजे आशेव नासा, काळीज मोजे लालेव नासा. ये जेजू सेवच्या तुका ये वेगी मुक्ता भयेण्यान तुझ्या. बरो गवळी हांव तुजी शेळी हर एक घडी राखताय. थांबुके वेळी
Buksun pat kameli Saraw divun postai Kalkyan karari Divo zabun yetay Samsari painari Burmo somuso satay Ye vegi ham mukto sokartang Kalis moche Ashiv nasa Kalis moche Lalev nasa Ye Jesu Sevchak tuka Ye vegi bukta bayenyan tuja Kor tuji sevun Mok tuzo bogun Kalis gaita gayan Sargincha kana दैविक तुझ्या देण्यात जीवन झाला पावन उडो जाऊन येताय आत्म्यान बिडार करताय सगळंच म्हाका दिताय भूक म्हजी तूं थांबयताय बावडूंक कसो हांव तुजो उपकार काळीज म्हजें आशेव नासा काळीज म्हजें लालेव नासा ये जेजू सेवच्याक तुका ये वेगी मुक्ता बयण्यान तुज्या प्रार्थुया प्रितीवोन बापा तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिमी मोडची म्हूण तुवें येवचिलें हे तुझ्या मोगाचे येवजणे पासत हो दिन वासनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटापलेली तुजी सर्वण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागतांव जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान वसारून सरगार तुका ससनाक वाखाणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थितांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. दया करून बसात. आज तावन आमी हर एका ब्रेस्ताराक 2 सडीत विसां भेटयतांव. सांजेर 5 वरार इंग्लीश भाशेंत आनी सांजेर 7:30 वरार कन्नडा भाशेंत मिसां आसतलीं. अशें हर एका ब्रेस्तारा सकाळीचे 6 वरांचेर 7:30 वरांचेर आनी 10:30 वरांचेर कोंकणी भाशेंत मिसां. दनपारां 1 वरार कोंकणी भाशेंत, सांजेर 5 वरार इंग्लीश भाशेंत, 6 वरार कोंकणी भाशेंत आनी 7:30 वरार कन्नडा भाशेंत मिसां आसतलीं. दया करून ही नवी वेळावळ दुसऱ्यांक तुमी तिळसियात. फाल्यां म्हयन्याचो पयलो शुक्रार हांगासर सांजेर 5:30 वरार येवकरिस्ताचें आराधन आसतलें आनी उपरांत मिसाची भेटवणी. तुमकां सर्वांक बरी रात मागता आनी जेजू बाळकाची आशिर्वादां मागता. आतां सर्व आमी उबी रावया आनी बेसांव स्विकार करया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवे आसो आनी सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता.
देवाचे व्हड उपकार प्रागाच्या बळका जेजूचे नोवेन मनशांच्या भुरग्या सांगाता रावनसो म्हजो संतोष म्हणटा सो मी जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो सर तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो पिडा गुण कर दैवीक वैज म्हणले नांव ताका फावो जालें नेणाऱ्यांक शिकयले जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत जावन मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा कितलो सर तूं म्हाका मान करताय तितलें सर हांव तुका आशिर्वाद दिता मावून रावन सर आमचे ते सावां बाळका जेजूच्या पांयांतळा आमी समर्पण दिवया परत एक पोटी ICUंत NICUंत कस्टमर्सच्या त्या एका दिसाच्या भुरग्याच्या बऱ्या भलायके पसत आमी मागया बाळक जेजू त्या भुरग्याक आशिर्वादान बरोवन बरी भलायकी फावो करून दी म्हणून आमी मागया प्रार्थुया ए भगवंत जेजू बाळका तुजी सर पदवी आज्या पिताना उगडापी केली आसता आनी तुजो हात बेसावन उखललो आसता तुका पातेने उलो मारतल्या सट्टान दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बोर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची बदकां बोगोस आनी आमकां ताळेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नामान मरिये कृपेन भरले सम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवती मरिया देवाची माये आमच्या पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदेंची येलो आनी देवाचो पूत मनीस आनी जालो आमचे मदेंची येलो आनी देवाचो पूत मनीस आनी जालो आमचे मदेंची येलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशी सदा आनी सदा सर्वदा आमेन जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशी सदा आनी सदा सर्वदा आमेन जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशी सदा आनी सदा सर्वदा आमेन जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे जेजू बाळकाक मागणे ए आजा पंजा जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजाचेर एका कुळत दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडून आमी मागता तुजे इतले बिलमोतीन बरोले मोवाळ काळेज आमची मागणी स्विकारसून दी आनी इतले अंतरेगान मागचे कृपा आमकां दिवन दी काड आमचे वयले सव कश्ट आनी रासपण तुजी कुमोक आनी बुजवान आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वदा आमेन बाळकाचे जुतावन मेळिल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दिवन सांगता आमी म्हणया ए उदार बाळक जेजू तुजे मुखार आमी सर पडटा तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुजे काकुळटी आमी वर्णयतल्या तूं जावन आसय आमचो देव रसनार आनी सांबाळला आमचे सगळी पातयनी तुजेर आमी दवरता तुज्या आजा बाजा इमाचे मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांक विस्तारून दी सर क्रिस्तान तुज्या बाळपणाक मान दिवन दी आनी तुजी कळनातली देवीक मजत जोडून दी सरस्वती आनी महिमा जावन तुका बळके जेजू आमेन आशिर्वादाक उबे रावया सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावू आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवे जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना जेजू नमान तुका राव तूं आमचे संगी सदा बाळोक जेजू वंदन तुका
आता आणि सदा सर्वदा प्रायेन वार्ता कुर्पेन बरलोय सर्गी सगुट उगडा पोकेलोय कष्टान वारांत आसरो जालोय सुखा दुखान आदार दिलोय बाळोक जेजू नमान तुका रावतो आमचे संगी सदा बाळोक जेजू वंदन तुका आता आणि सदा सर्वदा मोगाळ पुत्रा सोवे अंकार मरे आशीर्वाद आमकां भगवान कुर्साचे कृपेन देवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.